बघा, तो त्यांच्या भाजपामधील त्यांच्या पक्षाचा विषय आहे, तो आमचा विषय नाही आहे. आणि आम्ही त्याच्या युतीमध्ये आहोत आणि युतीचं सरकार पुढं आम्ही दोघांनी मिळून आम्ही युतीचं सरकार पुढं नेणार आहोत. आणि तो विषय आमचा राहिला ना, पक्षाचा तो विषय असा, भारतीय जनता पक्षाचा विषय असा आणि ते कसे ते हाताळतात त्यांच्या आमच्या हेतूत काही नो कॉमेंट. सो राती अशें आयकलां की राती खूब फोगोट्या माराण बी पेटले. सो कितें लोकांक बरें दिसलें अशें कितें आसा? तुमचे कडेन कोणी कॉन्टेक्ट केला बी? म्हाका कोणी कॉन्टेक्टूय करूना आनी हांव नाशिल्लोय बी हांगा. हांव जेन्ना 8 सव्वा 8 आयलो घरा कडेन तेन्ना हांवें न्यूज पळयली. अरे ना, फोन सुद्दां पळोवंक नाशिल्लो. तेन्ना न्यूज पळयली की अशें अशें जालो. पूण मागीर ते म्हाका कोणीच पळोवना. फक्त सकाळीं जेन्ना पेपरार जातले आनी वॉट्सॅपार जेन्ना 2-3 हे आयले तेन्ना म्हाका कळ्ळें. हांव नाशिल्लो, हांव म्हज्या कामाक. सर, जर दुर जालो वेनेकार पळयलें पॉलिटिकल कितें प्रदूशण जाला अशें दिसता? ना, म्हाका खबर ना, खरेंच खबर ना, मात सुद्दां खबर ना. आनी कोणी म्हाका फोनूय करूना मारले आनी कितें जालें. तुमचो व्यू कितें खबर? व्यू काय ना. अशें कितें जालें की ते स्टेटमेंटा खातीर काडलो ताका? ते मुख्यमंत्र्याक कित्याक ते काडलो? तेजो पार्टी तुमचे कितें? पार्टी काय ना, पार्टी तुमचो अध्यक्ष उलयला कितें उलोवपाक. आनी तुमी एक सिनियर लिडर आहा म्हणजे. सो तुमचो व्यू कितें आसा? मनशान कितें उलयतना जावं वागतना एक विचार करून वागपाक जाय. सगळ्यांक ग्रांटेड धरूं जायना. ओके. काल गोविंद गावडेक मंत्री कॅबिनेटांतल्यान काडलो. तुमचे कितें प्रतिक्रिया तेजेर? गोविंद गावडेक काडपाक एक्चुली सरकारान खूब लेट केलो. कित्याक गोविंद गावडेचो जो अहंकार आसलो आनी जो तो आपणाक शहनशाह समजतालो ताका एक्चुली खूब पयलींच देंवोवपाक जाय आसलो. आनी पळोवपाक गेल्यार तेजी लायकीच नासली मिनिस्टर जावपाची. रिजन कितें आहा? इतली बरी आमची कला अकादमी तेची तेणी वाट लायली. एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो टोटल फेल जाल्लो आसा. आयज गोंयांत जर पळयत आमच्या स्पोर्ट्साची जर स्तर पळयत आमच्या स्पोर्ट्साचो जाल्यार खंय पावल्लो आसा. सो हे सगळे जे गजाली आसा पळय हे आयज एक्चुली प्रूव जाले की तो लायकेचो ना म्हणून. पूण आतां कितें जातलें, आतां एक विक्टीम कार्ड तो खेळटलो, आपल्याचेर अन्याय जालो, आपूण सत्याच्या मार्गान आसा. आमी एक हेच्याय पयलीं आमच्या प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलेलें, जर गोविंद गावडे खरोच सत्याच्या मार्गान आसा जाल्यार तेणी जे कोण ऑफिसर करप्शन करता, जो कोण मिनिस्टर करप्शन करता, जर CM करप्शन करता, CMचे डिपार्टमेंट करप्शन करता, तेणी ते एक्सपोज करचें. बेश्टें सांगून तोंडान बाता करून रावचें न्हू. आतां ताका काडलेलो आसा. आतां ताका बरी एक संदी आसा डिपार्टमेंटाचें, ST डिपार्टमेंटाचें जावं नाल्यार खंयच्या मिनिस्टराचें हें करप्शन आहा तें एक्सपोज करपाचें. सत्याच्या वाटेन तो रावतलो जाल्यार गोंयची जनताय तेच्या वांगडा रावतली. पूण जर तो अशें पोके फार मारतलो आनी बेश्टे तुटलेचे जर सोरोप दाखयतलो जाल्यार कोणूच लोक ताका सिंपथी दिवपाचे ना. कित्याक तेणें कितें करपाक जाय तें केल्लें आसा. फ्रॉम एक धाकटो मनीस टू केदो व्हडलो मनीस हें जावपाक ते जर्नीन तेणी कितें केलां तेकाय खबर आसा. सो हेका लागून तेणी विक्टीम कार्ड प्ले करचें न्हू. कितें एक्सपोजर आहा तें एक्सपोज करचें नाजाल्यार ओगी घरान तेणी आतां वचून रावचें. 2027 RG प्रियोळ कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी काम करीत आसा. ताका घरा बसोवपाचें काम हें निश्चित 2027 RG करतली. त्यांनी म्हटलें की रिव्युलेशन डे दिसा म्हाका गिफ्ट जाला, फ्री जाला, आमच्या लोकां खातीर तो काम करतलो. आतां रेवल्युशन डेक तो फ्री जाला म्हणटा, आपणाक रिवॉर्ड मेळ्ळो म्हणटा जाल्यार तूं तो रिवॉर्ड घेवपाक कित्याक रावलो? तुका जर लोकां खातीर काम करपाचो. आनी एक तेणी आपले एक तेणी स्टेटमेंट केला की आपूण सामान्य लोकांक लागून आवाज काडीत आसा म्हणून, बारीक लोकां खातीर आवाज काडीत आसा. जेन्ना भोमाचे लोक रस्त्याचेर जेन्ना भोमाचे हायवे ओपोज करपाक रस्त्याचेर जेन्ना झगडटाले तेन्ना ह्या गोविंद गावडेचें तोंड बंद आसलें. जेन्ना त्या 80 वर्साच्या 75 वर्साच्या भोमाच्या बायलांक थंय ST समाजाच्या बायलांक थंय पुलीस दनपारचे व्हरता, पुलीस स्टेशनाचेर व्हरता, तांकां थंयसर दवरता, तांकां खावपाक जेवपाक तांकां दिना, कोणाचो हात डिसलोकेट जाता, कोणाक प्रेशराचें जाता भिवन, कोणाक डायबिटीज, कोणाची शुगर वाडटा. हें इतलें जाता आसतना गोविंद गावडेचें तोंड बंद आसलें जाल्यार हो गोविंद गावडे केन्ना लोकांक लागून उलयला?
जेन्ना थंयसर आमचे जायाचे फुलकार आसा ते फुलकारांचे जमनीचेर थंय उजो घालता, तेंचे जे पीक आसा ते नश्ट करता, तांकां थंयसर तेंचे जमनी विकपाचो प्लॅनिंग चलता, तेन्ना हो गोविंद गावडे खंय आसलो? जेन्ना सावयवेरा व्हडलो प्रोजेक्ट येतालो तेन्ना आख्खो गांव एकठांयल्लो, ते आख्ख्या गांवान ते ओपोज केल्ले, तेन्ना हे गोविंद गावडेचे तोंड बंद कित्याक आसलें? सो गोविंद गावडे केन्ना बारीक समाजाच्या लोकांक लागून उलयला पळय आमकां तरी उगडास ना. बारीक समाज कश्टकरी समाज म्हणून फक्त समाजाक यूज करपाचो, समाजाचो फायदो घेवपाचो आपलो वोटीक लागून आनी आपूण श्रीमंत जावपाचो हेच तेजें ध्येय आसा आनी आपूण पॉलिटिक्सान रावपाचो, आपूण आमदार मिनिस्टर जावपाचो हेच सेल्फीश ध्येय ते गोविंद गावडेचें आसा हें दिसून येता. लास्ट पण कितें आनी वारो येता की आनीक 2-3 जाणां देंव वयतले म्हणून मिनिस्ट्रीच्यान तुमकां कोण दिसता? आतां पळय कोण देंवयतले ना ते तेंचेर आसा, ते आमी काय सरकारान ना आनी आमकां फाल्यां कोणायकूय देंवयलो म्हणून आमकां काय फायदो ना, कित्याक सरकाराची पॉलिसीज आहा ती एंटी गो ना. फाल्यां तूं खंयच्याय मिनिस्टराक हाडलो आनी दवरलो म्हणून तो पपेट कसोच वागतलो, सेंटर जे सांगता ते आयकतलो, फाल्यां खंयचोय मिनिस्टर जालो ना म्हणून आमकां काय फरक पडना. म्हाका दिसता आज गोंय क्रांती दीस आनी ज्या पद्दतीन आज फ्रिडम फायटरांनी ह्या सरकाराक अक्षरशः पळय आज धुला माचेर, सेईंग दॅट लॉ अँड ऑर्डर इज कोलॅप्स, मिनिस्टर्स डिसिप्लीन ना, गव्हर्मेंट ऑफिसर डिसिप्लीन ना. आय थिंक गोविंद गावडेक इज आय थिंक अ विक्टीम. म्हाका एक सांग, गोविंद गावडेक काडून कितें जातलें? गोविंद गावडे इज अ ST चो लिडर मरे, तुमी ताका काडून उडयलो म्हणल्यार तुमकां ST समाजाच्या लोकांक हेंच ना, सेंटिमेंटूच ना. दुसरें की गोविंद गावडे वॉज नॉट द रियल पर्सन हू डीड द करप्शन. गोविंद गावडे मायट बी द मिनिस्टर फॉर आर्ट एंड कल्चर, पूण खरो जर तर कोणें स्कॅम केल्लो, करप्शन केल्लें इन कला अकादमी, इट इज अ PWD मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर. दुसरें, गोविंद गावडे पेक्षा आनी व्हडले व्हडले करप्शनाचे चार्जीस आहा मरे मंत्री, तांकां कित्याक काडूना? विश्वजीत राणे जाचेर इतलो व्हडलो बॅकलॅश जालो आनी फूल नेशन वायड ताजेर एक आक्रोश भायर सरलो, वेर पीपल सेड दॅट ही हॅज टू आस्क एपॉलॉजी, आनी ताजेर इतले करप्शनाचे चार्जीस आहा, गोंय आज काबार केले, ताका काडूना. त्या शिवाय आनी कितलेशे मंत्री आहा जांचेर व्हडले व्हडले करप्शनाचे चार्जीस आहा. सो आय थिंक दीस गव्हर्मेंट इज जस्ट लोकांक दोळ्यांक उदक लावपाचें काम करता. आमी सांगिल्लें की हे सगळ्या मंत्र्यांक हॅज टू बी, दीस गव्हर्मेंट ओन्ली हॅज टू बी डिसॉल्ड, बिकॉज हांगा प्रत्येक मंत्री धरून सगळें सरकारूच करप्शनान बुडिल्लें आहा. सो हे फक्त म्हाका दिसता लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाचें काम हे मुख्यमंत्र्यान केल्लें आसा. आनी गोविंद गावडेक काडलो जाल्यार बाकीचे जे मंत्री जांचेर आरोप आहा, जे जागे विकले, जमनी विकले, तांचेर कितें एक्शन जायना, तांकां कित्याक काडना, हें म्हाका दिसता क्लॅरिफाय करपाक जाय. गोविंद गावडे हो एक खूप मोठ्या संघर्ष करून फुडें आयिल्लो लिडर. म्हणजे ताचो संघर्ष जो चालू जाला हो उठांतल्यान जालो, उठा आंदोलन, आनी तातूंतल्यान ताची राजकीय कारकीर्द जाली आनी तो पयलो अपक्ष आमदार जालो आनी मागीर आतां भाजपान गेल्या नंतर भाजपाचो आमदार जालो. आतां ताका मंत्रीपदा वयल्यान काडला कित्याक जाल्यार ताणें एक वक्तव्य केलें तेंच्या शेड्यूल्ड ट्रायब हाजी जेन्ना तेंचो मेळावो काय कितें आशिल्लो त्या दिसा ताणें म्हटलें की शेड्यूल्ड ट्रायबाचेर अन्याय जाता आनी तेजे समाजाचें जें दुखणें आशिल्लें तें तेणें थंय मांडिल्लें. आनी ताणें म्हटलें की श्रमशक्ती भवनाच्या सकयल कोण तरी बॅगां घेता आनी कितें तरी कामां पास करता, नाजाल्यार तेजे शिवाय ती पास जायना. म्हणजे हो ताचो आरोप आशिल्लो. आरोप हो करप्शनाचो जालो. पुणून त्या करप्शनाचेर चवकशी करपाचें सोडून जाणेन करप्शन मुखार हाडलें ताजेरूच आज कारवाय जाली. म्हणजे हाजो अर्थ कितें जाता, फाल्यां जर कोणी एक सामान्य नागरीक एक जर पुलीस स्टेशनार गेलो आनी चोरा बद्दल जर ताणें तक्रार केली जाल्यार चोराक सोडून जो तक्रार करता, तूं चोराची तक्रार करता, तुकाच काडून भितर उडया, अशी ही बाब आसा. फाटल्या दिसांनी तुमी पळयता आसतले की एक माजी मंत्री, तोय बी STचो लिडर, पांडुरंग मडकयकर, ताणें एक असो तो आरोप केल्लो की आपल्या एक काम करपाक लागून कोणें तरी एका मंत्र्यान आपल्या कडेन 20 लाख रुपया घेतले. ताजेरूय दिसता मागीर म्हाका प्रेशर हाडलो आनी तो म्हणपाक लागलो आपले कितें तरी शॉर्ट टर्म मेमरी लॉस जाता, आपूण गजनी जाला, अशें कितें तरी करून तें वक्तव्य. कारवाई हे पक्ष आज सरकार एक कारवाई करिना. कोणें जर कसलीय गोश्ट मुखार हाडली
हें एक दबावतंत्र लोकांचेर एक भंय घालपाचें हें चल्लां. एक आज जर एक एज व्हडल्या लिडराक त्यांनी आज असो काडून उडयला म्हणजे एक लोकांक एक भंय निर्माण जाता. बाबा अशें एक मोठ्या लिडराचेर जाल्यार आमचें कितें. म्हाका दिसता हो एसटी समाजाचेर अन्याय जाल्लो आसा. कामां लोकांचे घराघरांत रस्ते लोकांक म्हाका आमचे सुद्दां जो एसटी भाग आसा फोंडेच्या भागांत कोपरवाडो म्हण केळबाय म्हण म्हाळशेवाडा म्हण ह्या भागांतले लोक सुद्दां आमकां सांगता की गेल्या 4-5 वर्सांन आमकां बऱ्योचश्यो स्किमी मेळ्ळ्या. घर बांदपाक आमकां कमी इंट्रस्टान स्किमी प्राप्त जाल्ल्यो आसा. कोणी मेलो जाल्यार तांकां तें कितें अनुदान मेळटा. अश्यो खुबश्यो ताणें बरें काम केल्लें. आज अशा एका मंत्र्याचेर ही कारवाई जाल्या हातूंतल्यान दिसता की हे भाजपा सरकार आसा हे बहुजन समाज ताजें हें कालचें जें घडलां पळय तें एक उदाहरण. हय काही काँग्रेसचेच तिकेटीचेर निवडून येयल्ले आयज BJPन वचपाक लागून रावल्या. तांकां केन्ना मंत्रीपद दिता काय म्हणून तेंची अशीच गत जातली काय कितें. तांची गत जातली आनी तेंची गत जाल्या. आज तांकां कळ्ळें न्ही. आज ते खंयच ना जाल्या. काँग्रेस पक्षांतले फुटून ते आठ कितें तरी आपले तेंचे एक एक्सक्यूज दिलें की उदरगताक लागून आमी गेले म्हणून. हो पळय गोविंद गावडे पळय आसा ताका आयज काल ड्रॉप केला. पूण ताका ड्रॉप करपाचो हें प्रकारान जायत तेंप जालो चलतालें आनीक ताकाय खबर आहा आनीक लोकांकूय खबर आसली ताका ड्रॉप करताय म्हूण. आनीक ताका खबर आहा देखून तेणें तें एलिगेशन केलें की सम डिपार्टमेंट आर्ट एंड कल्चर ऑर समवेर खूंच डिपार्टमेंट उगड आसता म्हाका सम डिपार्टमेंट करप्शन चलता म्हूण. पूण फॅक्ट कितें हे BJP गव्हर्मेंटांत 12 मिनिस्ट्रीन करप्शन चलता म्हणपाक जाता तुज्यानी. करप्शन ना म्हूण होयना सगळें करप्शनूच चलता. सो ताका ड्रॉप केला एकल्याक करप्ट म्हूण दॅट इज नॉट गोइंग टू सेटल एनी इशू. करप्शन सगळ्यांक ड्रॉप करपा जाय क्लियर गव्हर्मेंट जाल्यार. आनीक हो आमचो गोविंद गावडे आहा तो असो बरो हुशार मनीस तो पयलो आपण BJP केन्ना जॉयन जावना इंडिपेंडंट बसून जिखून येयल्लो. पूण मागीर ताका म्हाका दिसता प्रेशरायज केलो आनी ताका BJP हाडलो. आनी आतां तेगेलें कितें आहा तें BJP बरें मानना कितें चलता तें. पण ताका ड्रॉप केलें तेणी आतां म्हाका दिसता ते आनी कोणाक जाल्यार ट्रायबल मनशांक घातले भितर जावं रमेश तावडकार ऑर गणेश गांवकार. पूण हें पॉलिटिक्स सारकें ना. एकूच ट्रायबल घालचो म्हूण ना. दोनूय घालून जाताय तिनूय घालून जाताय ते बरे आहाय जाल्यार मनीस. आनी अनफीट जाल्यार एकल्याकूय घालपाक गरज ना. पूण ही आमची इंडिया पॉलिटिक्स अशें चलता फीट ऑर अनफीट तूं सगळ्यांक रिप्रेझेंटेशन दिवपा जाय. ते भाशेन तुका रवी नायक आतां आसा मिनिस्टर. म्हाका दिसना तें कितें समजत म्हण आतां तो कितेंय उलयता बट ही स्टील अ मिनिस्टर. आय थिंक वाय ओनली गोविंद गावडे इवन रवी नायक शूड हॅव बीन ड्रॉप्ड अँड सम अदर भंडारी यू पुट देर इफ यू वॉन्ट अ भंडारी. बट दॅट इज नॉट वॉट्स हॅपनिंग. तेन्ना काळांनी आमगेले गावडे उडयलो आनीक आतां ते कडेन सांग भोंवताय की तेणें करप्शन कितें मोड म्हूण. तेणें करप्शन मोड म्हूण जाल्यार तेणें करप्शन सांगलें तेजेर इन्वेस्टिगेशन चलपाक जाय आसलें. इन्स्टेड दे आर ड्रॉपिंग हिम. तेणें सांगलां करप्शन आहा मरे चोय मरे कितें करप्शन आहा तें BJP चोवपाक तयार ना. म्हणजे कोणें उलोवप ना करप्शन दाखोवप ना. दाखयलें जाल्यार तूं चोर जालो. दीस इज द मेसेज दॅट BJP इज सेंडिंग. चड पावस लागना मदीं थोडो पावस लागता बरें वतूय पडटा त्यामुळे वातावरण बरें आसता. काल काडला मंत्र्याकूय काडला तितून हांव कित्याक उलयता ते पयलीं रिजायन जावपाक लायताले आतां काडटा नकळो विचारता साहेबाक विचार तुमकां खबर ना. खंयच्या टायमार तुमी चीफ मिनिस्टर म्हज्या न्हय आतां गजाली खंय त्यो गेलो न्ही जावन ना जावन पण आसा न्हू चीफ मिनिस्टर आशिल्ले न्हू यू नो अबाउट ऑल दीस. तुमकां डिपार्टमेंट कशें चलता ते सगळें खबर आसा. फंक्शनींग पार्टी फंक्शनींग सगळें खबर आसा. सो हाऊ डू यू सी दिस वे एवरीथिंग इज हें पळय एज डेज पास एज इयर्स पास पॉलिटिकल कॅल्क्युलेशन्स ऑल्सो चेंज. ते आनी आज कंपेर करपाक कितें आसा कंपॅरिजन आसा बट इज इट चल्ला तशें म्हाका असलें केन्ना सिच्युएशन येवंक नासलें. एकदां आयिल्ले ढवळीकार दोग जाण आसले हांवें एकाच दिसान रयतले काय याद पूण अशें ओडाताण जावंक नासली. हांगा हें भरपूर हें जालें पूण इट हॅज इट्स ओन एडवांटेजीस. अवश्य बरी चर्चा बिर्चा जाली सगळ्यांचें पार्टिसिपेशन जालें. सर कशें पळयता तुमी मंत्रिमंडळाचे परफॉर्मन्स जाता आतां जे मंत्रिमंडळ आहा ते. तुमी काडलेले तेन्ना टायम बायंड दिल्लो तुमी कितें म्हणटा तुमी काडलेले तेन्ना पळय तेन्ना देंवल्ले पळय तेन्ना टायम बायंड दिल्लो तसो कितें आहा
तशें सर परफॉर्मन्स कशें पळयता काय मंत्रिमंडळाचो? हाव बी लायक हू एम आय टू जज तुम्ही एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा आणि तुम्ही एक सिनियर. देर इज नो प्रोविजन एनीवेअर. Sir, I should not. sir, just one comment. As a chief minister, is it not the prerogative of the chief minister what to do, what to not to do? Of course. It So it is the prerogative of the It chief. is the prerogative. Prerogative of chief minister. Thank you. कितें उलोवप? See, खंयचे मिनिस्टर देवपाचो खंयचे मिनिस्टर चोडपाचो इट इज द डिस्क्रेशन ऑफ द सीएम. आनी समज खंयच्या मिनिस्टरा गेले परफॉर्मन्स समज सीएमा सॅटिस्फाय जाल ना जाल्यार ही कॅन ड्रॉप थिंग. इट इज द डिस्क्रेशन ऑफ द प्रायोरिटी ऑफ द सीएम. म्हणटकीच कोणाक समज तेगे ही इज नॉट सॅटिस्फायड वीथ हीज वर्क वर हीज परफॉर्मन्स वर हीज स्टेटमेंट देन सडनली ही हॅज पॉवर टू ड्रॉप. आतां Govind Gowde being ST and Govind Gowde was the only ST minister. Now in case in replacement should other ST MLA should be given a chance as a minister. सो तुका कितें दिसता तेजेर एलिगेशन जाताले म्हणून देवेलो काय तेजो वादग्रस्त विधानाक? It is the party discretion and the CM discretion that we cannot comment on that. It is the only discretion of the CM, as I told you earlier. आधीच काल एक BJP गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें जे कॅबिनेट मिनिस्टर गोविंद गावडे आसला आर्ट एंड कल्चरल स्पोर्ट्स ते खंय तरी ड्रॉप केल्लो आसा. हेजेर तुमची कितें प्रतिक्रिया आसा? ताका जो ड्रॉप केला न्ही तेतूंतल्यान फर्स्ट ऑफ ऑल गव्हर्मेंटान क्लॅरिफाय करचें की ताका कित्याक लागून ड्रॉप केला. ताका करप्शना लागून ड्रॉप केला तुमी काय आपल्या पर्सनल इगो लागून ड्रॉप केला? करप्शना लागून तर म्हाका जाल्यार दिसना की करप्शना लागून ड्रॉप केलो सो. कित्याक ही जी केस आसलेली कला अकादमीची ती कितली तेंप जाली चलता. 1-1.5 वर्स तुमकां जर करप्शना लागून ड्रॉप करपाचो आसलो जाल्यार 1-1.5 वर्स लागता तुमकां हें करपाक. तो इशू जालो. मागीर तुमकां रवींद्र भवन जें आसलें काणकोणा तेकाय लिकेज आसली. सो बेजिकली म्हाका दिसता की ताका खंयच्याच ह्या केसी लागून जें जाल्लें शाहजहान मॉडेल जाका म्हणटाले ताका लागून तेणी कांय ड्रॉप केलो ना. फक्त तेणें एक फाटल्या दिसा स्टेटमेंट जो केल्लो गव्हर्मेंटा अगेन सो तेणी त्या पर्सनल इशू लागून ताका ड्रॉप केला. सो हेतून म्हाका कितें पब्लीक अकावंटेबिलिटी किंवा गव्हर्मेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी हे जे घोटाळे जाले तेतून भितर म्हाका जाल्यार कांय दिसना. हो तांकां पर्सनल इशू जो आसा तो तेणी डायरेक्टली काडला आनी ताका काडून उडयला. हॅपन मेनी टायम. तुमी कितले पळया PWD स्कॅम जालो मागीर तुमगेलो जॉब रिक्रुटमेंट स्कॅम जो जाल्लो फाटल्या दिसान तेतून सुद्दां सगळे तेणी पर्सनल रायवल्ली काडला. इट इज नॉट बिकॉज की गव्हर्मेंटाक कितें तरी प्रोसेस आसा एक्स चॅकरा लॉस जाता किंवा करप्शन जाला अकावंटेबिलिटी ना हेजे वयल्यान कांय केलें ना ताका ड्रॉप. तुमी डिसिजन आसा तें फेर जाला तुमकां कितें दिसता? अरे म्हाका हें सांग पर्सनल डिसिजन आसा तें फेर कशें जावपाक शकता? जर तुमी पब्लीक अकावंटेबिलिटी वयल्यान करप्शन चार्जीसा वयल्यान जर एक्शन घेतली तेजेर जाल्यार आमी म्हणपाक शकता की बाबा एक फेर डिसिजन जालें. वो हें जें डिसिजन घेतलां हें डायरेक्टली तुमी कितें पर्सनल हेजे वयल्यान घेतलें डिसिजन. सो हें डिसिजन अशें फेर जावपाक शकना. जर तुमकां दिसता की खऱ्यांनी बाबा कितें तरी जावचें जाल्यार तुमी डायरेक्ट एक्शन घेया तेजेर. यू हॅव ऑल द ACBs एंड CBIs एंड EDs एवरीथींग यू हॅव. तुमगेलो गव्हर्मेंट आसा लाय तशें फाटल्यान चार्जशीट फायल करा. तें जर करपा नाका जाल्यार मागीर पर्सनल जालें ना.